आमकां लाभच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाचे न्हू, आज आम्हा सर्वांक व्हडा संतोशाचो दीस. आमच्या फिरगस्टेची 14 नेणटुली भुरगीं पयले फावटी जेजूक तांच्या काळजांत सेवंक आयती जाल्यात. एवकारिस्तांतल्या जेजूक आपल्या काळजांत सेवन ती ताचे थंय एक जातेली. तांच्या काळजांत आयिल्लो जेजू तांकां बेसांवांनी भरोवन दी. तांणी शेगुणांनी आनी क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेली जिणी जियोंक तांकां आदार लाबोवन दी म्हूण तांचे खातीर आमी मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगल भाव भयणीनो, आयज ह्या दिसाचो महत्व येदळस आमी आयकल्लो आसा. तिदळो संभ्रम म्हणून आमी सांगेत. पयल्यान पयलें आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या 14 भुरग्यांक आमी पयल्या फावटी ती क्रिस्त प्रसाद सेवतना ताका सांगता आयचो आयतार देवापणाचो आयतार, आयचो आयतार बऱ्या गवळ्याचो आयतार. हे तीन संगती एकामेकाक संबंद आसच्यो, ताळ पडच्यो. देवापणी आमकां जाय याजक आनी तो एवकरिस्त भेटोवंक, तो उंडो मोडोवंक येजून घडलेलो तो सक्रामेंत. आनी तो उंडो आमकां जिविताचें खाण. जेजू बरो गवळी आमकां तेग्यास मांसा रक्तान पोशीत करता. आनी हें खाण आमकां सगळ्यांक पयलो कुंभारा दिसा तावन प्रारंभ जाल्लें अखेर पर्यंत तें आमकां एक देणें देवान फावो केलां. देखून हें सगळें मतीन दवरून हो संभ्रम आमी आचरण करया. देवाक अर्गां दिवया हे एवकरिस्ताच्या देण्या बसत. आनी आमी जायते फावटी नांव फावो आसून तो जिवा भवार्थन आसतना हो एवकरिस्त सेवला. देखून ह्या उण्यापणा बसत बोगसणें मागया आनी भावार्थान हें देणें सेवन जेजूच्या जिवान वाडोवंक जेजू आमकां फावो कर म्हूण मागया. ह्या मिसांत आमी आतां फावो ते बरी वांटो घेवचे बसत आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसरून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. सर्वद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सर्वद्वेदरा सासनाच्या देवा आमच्या सुम्याक येजू क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हरून सासनीक महिमा जोडून घेतली सर्गींच्या सगळ्या भक्तां बराबर ताचे महिमेंत आनी संतोषांत आमकांय वांटो दी अशें जंय आमचो धैर्यादी गवळी जेजू गेला थंय ताचो कालतो हिंडी शाबितायेन पावो आमच्या सुम्या तुगे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुगे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसप. तवळ पावल आनी ताचे संगाती पेरगे थावन तांचे पैन म्हूण धरून पिसिदियांतल्या अंत्युक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनेगोगा भितर सन थंय बसले. सभा समतस जुदेवा भितरले आनी आयिल्ले वरस जुदेव धर्माक परतल्ले भितरले जायते जाण पावल आनी बर्नबासाचो सांगात धरून गेले. देवदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाच्या कृपेन थीर रावून तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबताच्या दिसा चड उणे सगळे शहर देवाचे उतर आयकूंक जमो जाले. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगुल्ल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बर्नबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचे उतर पयले तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी ते इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्यार आमी तुमकां सांगताव आनी हे जातींच्या लोकां थंय परतताव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. प्रत्वेच्या पंथा पर्यंत बचावाचे खातीर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला.
हे ऐकून जुदेव नाही असले संतोषले आणि देवाच्या उतराक त्यांनी महिमा दिली. शासनिक जीविताक नेमलेल्या समेस्तांनी सत्मानले. असे सरस्पराचे उतर त्या देशान सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आणि मंथनाच्या स्त्रियांक आणि शहराच्या मुखेस्तांक साडवयले आणि पावल आणि बर्नबासाचेर कडकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडयले. देवदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आणि ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण शीस संतोषान आणि पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचे उतर हें उगडापान पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुआवून कोणायचे निमेजोंक साथ दिना तितलो व्हड एकलो जमो देखलो. तांतूसर देसाभासांचो आनी जातीकातीचो लोक आसलो. तो व्हड ताणें म्हाका सांगलें. तो व्हड आकांत उतरून आयलें म्हळ्यार हेंच तें. ताणें आपले दगले शेलयांच्या रक्तान धुल्यान आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरान ताची सेवा करतात. सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना. सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना. कित्याक सिंहासनार आसलेली शेली तांचो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितेल्या उदकाची जरी शर्शी ओरतली आनी देव तांच्या दोल्यांतली दुखां पुसून काडटलो. देवाचे उतर हें. Sergi tam devlo
స్తుతింతును హల్లెలూయా 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 सर्वेश्वर तुमचे सवय असो तुमच्या सवे असो जुवाप्रमाणे आमच्या समया जेजो ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू शिकवण दिवन म्हणालो म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सस्नीक जिवी दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना हांव आनी बाप एकच देवाचे अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें ना जेजून ताच्या परगट जिनिये वेळार शिकोवन दिता आसतना आपणाकच उद्देशीसून जायत्या नांवांनी संबोधीत केल्लें आसा जुवांचो वांजेल 8वो अध्याय 12व्या वळेर आमी वाचता जेजून सांगलें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड 14वो अध्याय 6व्या वळेर तो म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत 6वो अध्याय 30 आनी 25 वळ जुवांचो वांजेल तो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीताचो उंडो 15वो अध्याय 5व्या वळेर तुमी म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे आनी जुवांचो वांजेल 10वो अध्याय 11व्या वळेर सम्यान सांगलें तें उतरां आयच्या वांजेलाक सरी जाल्ली हांव जावन आसा बरो गवळी तुमी म्हज्यो शेळयो भोव आपुरबायचें संबोधन तशें सांगलें मात्र न्ही दाखवाले बरी तो जालो आमकां एक वडच्या खातीर खुर्सार ताणें प्राण केलो सत वाट आनी जिवीत कितें म्हण ताणें आमकां शिकयलें आनी त्या वाटेन तो समखलो आनी बरो गवळी जावन आपल्या शेळ्यां खातीर जीव सुद्दां ताणें समर्पीत केलो आनी जिविताचो उंडो जावच्याक निमाणें ब्रेस्तारा आपणाकच मोडून ताणें वांटलो आनी अशें संवसाराचो उजवाड भुवन ज्योती जालो आनी आज पास्काचो 4थो आयतार आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार आचरण करता आनी आयन संदर्भार आमचे 4 जाणां भुरगीं पयले पटी ह्या बऱ्या गवळ्याक ह्या जिविताच्या उंड्याक खऱ्या दाखवालेक तांचे ते स्विकार करतात आनी जेजू बरी उंड्या बरी जावच्याक ती आज तावन मेट काडतात परबी हांव पाठयता तांच्या आवय बापायक 12 वर्सां आदीं तुमी ह्या देव मंदिराक ह्या नेणतुल्या भुरग्यांक हाडलें पवित्र स्नानाक आनी त्या दीस पेटलेली वात तुमच्या हातीन दिवन ह्या जाकान सांगलें ती उतरां घेया उजवाड क्रिस्तसो आनी तो जोगतो सांबाळून तुमच्या भुरग्यांक भावार्थाचो दिवो तुमी जावच्याक आज ताचो प्रतिफळ जावन तुमी शिकयली ती दिसपट्टी मागण्या मारिफात तुमी दिल्ल्या त्या देवाच्या वळखे मारिफात ही भुरगीं आज आयतीं आसात जेजू क्रिस्ताक तांच्या काळजान सेवच्याक हर एका धर्मांत मोगाच्यानो प्रसाद म्हूण आसा वय गी न्ही अशें करा आसा गे हय आमच्या दासचे प्रसाद आनी परम प्रसाद तें कितें परम प्रसाद कित्याक म्हळ्यार आमी दिवच्या प्रसादांत जेजू खरोसो आमचो देव आजार आसा दुसऱ्यान ना उरल्यांनी पुरा तांच्या इमाजेक आपडून दिवचें अशें उडोवचें दोळ्यांनी आमी उडयना आमी परम प्रसाद
तातूंत असले एक मिस्तेर आमच्या आज ह्या भुरग्यांक आमी काय करता समजासे करता. परमप्रसाद भुरग्यानो जेजूची कूड जावन आसा न्ही गे. हय आज धवे उस्तर न्हेसल्यार पावना, सदांय धवे उस्तर न्हेसून नितळ जावन तुमी तो पवित्र एवकारिस्त सेवंक प्रयत्न करचे. जेजूच्या परगट जिणे वेळार त्या गलिलेयांत त्या जेरुसलेमांत नजरेतांत येत आसतना तो जाक्केवाच्या घरा गेल्लो. जाक्के रुकार सोडून पळय आल्लो सम्याक पळोवंक अशें येतालो. ताच्या घरा गेल्लो. सुंका काट्यार बसून सुंक वसूल करच्या मातेवाच्या घरा गेल्लो. जुदेव सिमोनच्या घरा गेल्लो. मार्ता आनी मरियेच्या घरा गेल्लो. तसो जेजू आज तुमच्या काळजांत येता, मात्र न्ही तुमच्या कुटुंबाक येता. देखून आज प्रत्येक तरान आमी कितें मुखार जायजे एवकारिस्त सेविल्ल्यान पापा साहेब मिसा विशीं शिकोवन दिवन अशें सांगता, जें कितें आमी सेवता तें आमी जायचे. कितें आमी सेवता एवकारिस्त त्या देखून आमी जायचे एवकारिस्तीक परजा. हें कशें समजून ल्हानसो एक काणी रुपार दाखलो तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस एकलो मानेस्त मार्केटीक गेलो. अशें पासायो मारता आसतना ताका एक सोबीत आकर्शीक फुलांचें वास पळोवंक मेळ्ळें आनी ताचें मोल कंडाबटे. तरी पूण ताचें मन पिसवालें देखून तितलें आकर्शण ताका भोगलें की तें कशें म्हणून घाण घेवचें म्हणून ताणें आसले पयशे पुरो वट्ट करून ताका दिले आनी तें वाज हाडलें. आतां घरा हाडल्या उपरांत हें सोबीत वाज खंय दवरचें गे म्हणलें सवाल. सोदलें बरें मेज ताका मेळोना जोगतें. त्या देखून वेग्गी वचून मार्केटीक थंय नवें मेज हाडलें. त्या नव्या मेजार हे सोबीत नवें फ्लावर वास दवरलें. आतां इल्लें समाधान भोगलें ना. पूण 2 दिसांनी उपरांत तो धर्ण पळयतना धर्ण ती आदली धर्ण कोत्ताय तुमकां खावी काडून ती म्हणटा तांबडी का ती पोरणी धर्ण ताचेर फोंड पडल्या थंय माती गेल्या वयर पडल्या. तें पुरा काडटा टायल्स घालता. आतां घालें जालें नवें फ्लोरींग, नवें मेज, नवें वास फ्लावर वास. ओके. ताची नदर भोंवतणीच्या वनतीचेर येता. आयो ह्या आमच्या नेंतुल्या भुरग्यांनी गिच्चीन घाला थंय झरल्यांची माटी आसा थंय मेळ्ळें दिसता. देखून तो काय करता पेंट करता. आतां समाधान जालें. नवें वाज, नवें मेज, नवें फ्लोरींग, नवी वनत. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना घालें तें पाक्या तावन पिठो सुरयेलो पिठो त्या मेजार पडटा फुलांचे वाज आसल्या कडेन. हो म्हणालो हांवें इतलें पुरा केलें गे हें खालें वाटलें म्हणून पाकें दुरस्ते करता. आतां कितें जालें एका फुलांच्या वाजाच्या येण्या वरवीं सगळें घर नवें जालें. मोगाच्या भुरग्यानो जेजू क्रिस्ताक पवित्र एवकारिस्तांत आज सेवलेले वरवीं तुमी नवीं जायचे. सांव पावलो बरी तुमी म्हणाजे हांव न्ही बगार क्रिस्त मुजे तें जियेता. हें चिंता तवळ तवळ येवं दी तुमकां. जेजू थंय तुमी आज स्पर्श जोडटात, एकवडटात. ल्हान भुरग्यांक आरावन बेसांव दिल्लो जेजू आज तुमच्या काळजांत येता. कितलें वर तें भाग पळय तुमचें न्ही गे. आमी ना फावो तरी मोगाच्या भुरग्यानो इतलो देव जावन असो जेजू क्रिस्त आमच्या किरकोळ काळजांत आज प्रवेश जाता. खंय जावन तुमकां संतोश आमकां फिरगस कुटुंबाक व्हरतो संतोश. त्या देखून आनी मुखार कितें गे म्हणून आज तुमकां एक बेंतीन दितात. बेंतीन म्हळें आतां सांगता क्रिस्तांवांच्या गळ्यांत बेंतीन आसना. कित्याक म्हळ्यार ती घडयेन तुटता देखून. पूण कोंत दितात मोरये मायचे रुजार मायेच्या मनाक तेर्स म्हणच्याक वेगे. आज मिसाच्या पयल्यान तेर्स म्हळा हांगा तेर्स म्हळा घालें गोत्ता आसा न्ही गे. तितलें आसल्यार पुरो गी कोंत आसल्यार पुरो गी. भुरग्यांचो बायबल म्हणून आसा. तुमचो ते एक ल्हानसो बायबल आसा न्ही. ओके. तुमचो ते एक मागण्याचो बूक मस्तू बूक मेळटा. तुमकां पसंद जावचें सिंपल मागण्याचो एक बूक आसूं दी. तुमचेंच म्हणलें एक कंतार आसूं दी तवळ तुमी गावचें. मोरी एक क्रिस्त मागीर सकट गायतात दुसरें एक कंतार. ओके. तुमचेंच म्हणलें कंतार, तुमचोच म्हणलो बूक, तुमचोच म्हणलें खोंत, तुमचेंच म्हणलें बायबल, तुमचेंच म्हणलें मागणें आसा ते शॉर्ट. कोणा तावने खाण घेया ते. पूण बायाट करा
तवळ ते मागणें करा तुमच्या आवय बापाय खातीर फिरगजविकारा खातीर टिचरां खातीर न्ही तुमच्या फ्रेंड्सां खातीर मागचें तें मागणें सदां केदां तुमी भेट करतात ही गरजेची जाल्यार तें म्हणूंक जाता तरी करून आमी तुमकां आज जेजूचो आशिर्वाद दिवन मागून म्हणचें सोमी जेजू तुमचे सवें आसो तुमकां राखो तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाड दाखोव तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं जेजू क्रिस्ताक उंड्या रुपार सेवल्या नंतर तुमी तुमच्या कुटुंबाचो संतोष म्हणून उतरान आनी करण्यांनी दाखोवंक प्रयत्न करा समाजेंत अलंकारीत भुरगीं जावन जियोंक प्रयत्न करा पवित्र सभेन तुमकां दिल्लो तो बाबार्थाचो उजवाड चड आनी चड प्रकाशीत जावच्याक मागण्याचें व्यक्ती जावन तुमचें व्यक्तित्व रुपीत करा आनी जशें तुमचें व्यक्तित्व त्या व्यक्तित्वाद्वारे आमच्या भारत देशाचें भविश्य तुमी जावंक पावतल्यात असलें जिवीत तुमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागता तसोच आमी जेजू क्रिस्त थोड्याच घडयांनी पवित्र एवकारिस्तांत हांगासर आजार संवसो तुमकां आपल्या कुरपेन नेठो म्हूण आमी समेस्ता मागता आमेन. पर हालेलुयाच्या शनिवारा राती हांगासर पवित्र स्नानाच्यो बासण्यो आमी केल्ल्यो हर एका भुरग्याक हांगासर वॉल लावंक हाडटना थंयसर आमी वात पेटोवन पवित्र स्नानाच्यो बासण्यो करता आनी आज आमी सगळ्यांनी ह्या भुरग्यांक सांगता ह्या पवित्र स्नानाच्यो बासण्यो सतमंता म्हणच्या बदलाक आमचो भावार्थ आमी उसारचो. पास्काचो संभ्रम आमी आचरण केला तितलोच प्रितीच्या भावा भयणीनो पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेकी साल आमी धरचे खातीर ताका सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निके पेल्लीं ते पासत प्रागीत काळाकी दंडवण फाटल्या दिसांनी आमी केलां आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार बाप्तिस्म मेळटना सयतना कांय ताच्या कामांक पाठ करून कथोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बासण्यो आतां नव्यान करया देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगया. पातकाक सैतनाक तुमी पाठ करतात वय आमी पाठ आनी सगळ्या ताच्या करण्याक वय आमी आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक सरपद वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक तुमी सत म्हणटात. जेजू क्रिस्त ताजो एकलोच पूत अवंकार मर्यादावन जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्यान तो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हे आमच्या समियाक तुमी सत म्हणटात. बापा आनी पुता तानूप जाल्ल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणटात मो. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणें कुडीचें पुनर्जीवन बोंड आनी सासणेचें जिवीत तुमी सत म्हणटात मो. हो आमचो भावार्थ हो पवित्र सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या समिया जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी भावार्थाची प्रार्थना करची. देव आमची मागणी प्रत्येक जाण आयकता आमचे गरजो तो जाणा आमचे कश्ट खंत बेजारा हें सगळें हाडणं आनी सांगता संतोश भरीत घडीत हें सरमतीन दवरून सर्गींच्या आमच्या बापाक आमची प्रार्थना ताचे समोर आमी आतां उसारून सांगया. बापा जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन पवित्र सभेचे मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ले परजेक आपल्या उतरां करण्या आनी जिणेद्वारे बऱ्या गवळ्याची वळख दिवची हातेरा कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबांक बिस्पांक सदांच राग आनी सांबाळ. तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रसार करच्याक क्रिस्ताच्या काळजा सारके याजाक आनी धार्मीक भाव भयणी पवित्र सभेन उदेन येवन दीत. बऱ्या गवळ्याचे मिसांव उर्बेन मुंदरून वचच्याक तांचे जिवीत आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आज पयले पावटी जेजूक आपणाच्या काळजान सेवच्या 14 जाणां भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल.
जेजूची कूड आनी रगत सेवताना तुझे जिवीत तांच्या काळजांत वळय आनी जेजू थंय सदांच एकवटान रावोंक शेगुणांनी भरलेली जिणी जियोंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमकां क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिवन भावार्थांत वाडोवंक बरी आवय बापाय आनी सहकुटुंबदारांक दिलाय. तांकां तूं बेसांवांनी भरून तांकां बरी भलायकी शांती समाधान आनी तांच्या वावरांत जैत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. घाल बापा तुजे दराळ आशिर्वादा तुज्या मेजा भोंवती जमल्या समेस्तांचेर आमी चड उर्बेन एवक्रिस्ताच्या बलिदानान भाग घेवन जेजूक सेवून आत्मीक घटाय जोडून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ताका साक्ष जावन घेवच्याक तुजो बळवंत आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी आमच्या बावरियासच्या पिडेस्तां आनी गरजेवंतांनी तुज्या पुता जेजूक पळोवन तांकां कुंकेचो हात दिवंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या वैयक्तीक रादे गरजो आसात. एकामेकाच्यो थोड्यांच्यो गरजो कश्ट प्रत्येक जावन पिडा शिडा आमी जाणाव तांचोय उगडास करया आनी देवाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयज ह्या दिसा तुज्या पुताचो तुजो अपरिमीत मोग आमी नियाळ करता. आमकां जिवीत दिवच्याक ताका मोडून आमचें खाण जावन ताणें आमकां दिलां आनी एवकारिस्ता मुखांद्र पळय सभे मुखांद्र हें खाण दिसपडटें म्हणल्यार बरें आमी सेवन आसा. भक्तीन भावार्थान हें खाण सेवन तुज्या पुताच्या जिवान मोगान आमी वाडोवन तें आमार जिवीत एक दीस बगोवंक आमकां सर्वांक तें भाग फावो कर. ही मागणी आमी करता त्याच तुगे मोगाळ पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा आमच्या मोगळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका वायुदाकासो वंशावरात गेलो दाखवाली दिलो गुरुमोगाचो अतिकान भागोचो देव नया काढिको तुझ्या पायांत बापा आमच्या मोगळा देव नया काढिको तुझ्या पायांत मानून दयेक बापा आमच्या मोगळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका मुझे आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा पास्काच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमांत नव्या जिवितके बोळ वाडत वचो आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या
जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी दुखा दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शारोती जावन तुझ्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मोराना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरुदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार तुझ्या वैभवान उर्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी दाता जय उर्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी तुगेले मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन स्मरण सुसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत तें वर उत्थलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sogutu pargatuya तुझ्या खुसा आणि पुनर्जीवन कोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंडाऱ्या आमची सर्वण कर बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बाप्पा, जेराल्ड आयझॅक लोबो आमच्या गोवळे बाप्पा, सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मये संगती सांजुजे तिचो पती भगेन धर्मदूत आनी सहरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तें आमच्या बापाचें मागणें धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तके येणें भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्यांक जेजू क्रिस्ता तुवें तिका धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुगे पवित्र सभेच्या बोर्तकेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. माया मागोचो गर्त एकामेकाक आमी शांती पटोवया. शांती तुमकां. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू बरो गवळी आमकां तेगे शेळयांक तेगे मासा रक्तान पोशीत करचो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लेले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुगे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
कुर्बेचो कर म्हाका ताची सर्गेचो काळजां म्हज्या येसुम्या कुर्बे तुज्यो बदल्या वेंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका मोगाळ्या जेजू आज आमचे काळजान तूं आयलाय आमी संतोष पावता आनी तुका आर्गां दिता ए जेजू तूं आमकां बेसांवांनी भर आमच्या काळजान सदांच राव आनी आमकां तुजी मोगाची भुरगीं कर आमी तुका आर्गां दिता जेजू आमकां मोगाळ मम्मी डॅडी पोदोर मोदोर दिल्ल्या तांच्या त्या अपरिमीत मोगाक आमी सदांच तांकां काळजोंक शिकय जेजू तुवें आमकां मोगाळ विगारपाक शिश्टांक आनी टिचरांक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या मोगाळ चडवण दारा काळीज म्हजें मोगाळ तुज्या भर मोगाचा गोरा देव कोण तुजें लिपो अभल बाळो उर्साचे मरण सोसो तारक म्हजो जालो अर्गां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ चडवण दारा काळीज म्हजें मोगान तुज्या भर मोगाचा गोरा पुनर्जीवन जावं मनाचे जैतवे पातकांच्यो सांगी तुटून सासणी जिवी दिले अर्गां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ चडवण दारा काळीज म्हजें मोगान तुज्या भर मोगाचा गोरा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या तारोखा तुजो पूत जेजू राष्ट्रांचो उजवाड पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत तुगे तारण पावोवंक आनी समेज मनशांक सासणें जिवीत दिवंक आमचे मदीं आयलो आमचे उदेशी हो उजवाड राष्ट्रांचेर फांको जेजून जिखलेली चडवण आमच्या देशांच्या आनी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावो आनी जें जिवीत गुटाच्या रुपान ह्या जेवणार आमकां मेळ्ळां तें आमकां आनी सर मनशांक सरकार महिमेन बगोवंक मेळ्ळो क्रिस्त आमच्या सुमयावर वे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो
आनी सर्पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्त के शांतीन तुमकां धाडटा तुझ्या पुता येजूचो पास्कांचो गोठ भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय भगवंत माये संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मोर्द आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंतांचेर तशेंच कार्मेल मायेचें भक्तीपण तिगे तावन आमकां राखण बचावी जोडच्याक ह्या बेंदणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें आमचें यात्रीक पयण संपोवन सर्गींच्या राजाक येवंक तुज्या भुरग्यांक जेजूचे नवी आमकां फावो कर आमेन सुमयान जेजू क्रिस्ता मनशाकुळ्याक सडवंदरा तुज्या पुता तुज्या मोगा बसत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बगेंत ओंकार मरयेच्या मोगा बसत ही तुजी भुरगीं व्हडे भक्तीन ह्यो बेंदण्यो घालतालीं तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर आनी तिगे विनवणेन खोट्या दुस्मनांतलें बचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेंतली ती थीर रावो तूं जे येताय आनी राजवड चलयताय ससनाके ससनाक आमेन भुरग्यांनो घेया ही आशिर्वादीत केल्ल्यो बेंदण्यो आनी भगवंत ओंकारीच्या पुन्या वरवीं पातकाच्या खता विणें तुमी ती घालून रावोंक आनी जर वायटांतलें मोरयेन तुमकां राखोवंक आनी सासणिका जिविताक तुमकां पावोवंक तिचे लागीं मागा आमेन ह्या भुरग्यांक उल्हासाचो गुर्त जावन आमी आम्हा सर्वांतर्फेन फुलां दिवन अभिनंदन पाठयता फादर हॅरी फुलां वांटतलो तशेंच ते सर्टिफिकेटी आसात ते दिवन शो भगवंती अन्ना भगवंताचे कृपेन काम सेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.